गोंयांत येवपी पर्यटकांक गोंयकार सदांच येवकार दितात. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी गोंयकारांच्यो भावना दुखयनासतना पर्यटनाचो आनंद घेवचो अशी गोंयकारांची अपेक्षा आसता. मात गोंयांत येवपी कांय पर्यटक नाका आशिल्ल्यो गजाली करतात. गोंयकारांक त्रास जाय सारक्योय गजाली करतात. आतां तर पर्यटक व्हडा प्रमाणांत गोंयकारांक त्रास करपाक लागिल्ल्याच्यो घडणुको घडपाक लागल्यात. अशीच एक घडणूक हरमल पेडणे हांगा घडल्या. एका पर्यटकान क्रिस्तांव धर्माच्या लोकांच्यो भावना दुखयल्ल्यान हरमलच्या लोकांनी पेडणे पुलिशेन कागाळ केल्या. त्या पर्यटकाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी हरमलचे हे लोक करतात. तुषार गोयल म्हणून एक कोण खंयचो भायलो महाराष्ट्राचो वो दिल्लीचो आमकां खबर ना, पूण तेणी आमच्या जेजूचें नांव आपूण जेजू जाला आनी खुर्सार मारला. हे आमचे क्रिस्तांव धर्माचो हें नांव खाला उडोवपाक हेणी केलां. आमी कोणाचें सेंटिमेंट केन्ना दुखोवना. आमी हिंदू क्रिस्तांव सगळे बाराबर एक हितून जियेता. पूण हो तुषार कोण गोयल म्हणून हो आमकां सामको हे करता. हेका लागून हेच्या सायबान आमी सायबाक एनसी दिल्या. खंय रावता तो आरंबोल खंय तरी रावता खंयच्यान. पूण आमी सायबाक आमी आतां एनसी दिल्या आनी सायबान सांगलां आमी आपूण जाता तितली बेगीन हेचेर कारवाय करता म्हणून. He's done something that is hurting the sentiments of our Christian community. We don't interfere with other religions, so we don't want anyone hurting our sentiments because we are very peace-loving people. So if he in front of us is making himself crucified on the cross, showing that he is Jesus-like, and he's literally forgotten what Jesus Christ has done for us. We only want to say that hurting someone else's community's sentiments is not good. So we just want a justice for this. आयज आमकां जे पळय जी घडणी घडल्या ही आमच्या लायफान तरी आमी केन्नाच पळोवंक ना हाली. आमी ट्युरिस्ट बरे बरे म्हणटा पळय, हे ट्युरिस्ट जातीवाद कशे करतात पळय हे आतां आमकां दिश्टी पडल्या. मुस्लीम, हिंदू, कॅथलीक आमी केन्नाच गोंयांत म्हणटात ती तर आमी केन्ना आयकोंक ना की आमी आमचे भितर झगडलेले आहा म्हणून. पूण आयज आमी पयलेच फावट पळयता हे भायले ट्युरिस्ट येवन आमच्या क्रिस्तांव धर्माक हे खंयचे भाशेन दुखयतात आनी खंयची आमच्या देवाची खेबाडां करतात ते हे हितून आमकां चड वायट दिसलां. आनी हाचेर आमी सगळो निशेध मारता एक जालेंच आनी आमी आख्खो गांव आतां एक जाल्या. हिंदू बी असून आमच्या वांगडा आहात, मुस्लिमूय आमच्या वांगडा आहात की हें कितें कर्तव्य पळय तेंच्यांनी केलां ह्या ट्युरिस्टांनी. हे धंदे करून ट्युरिस्ट येतात, हे ट्युरिस्ट म्हणून येयनात हांगर. हेंकां सामकोच आळो घालून हेंकां काबार करूंक जाय आनी हेंकां धांवडोवंक जाय हांगेरले. आनी हेंकां नाका. आमी आयज 200-300 लोक येवन आमी एक निवेदन दिल्लें आसा सायबाक हेचे वयर कितें तरी कारवाय जावंक जाय म्हणून. हेच्या आदी पासून सायबान तेचेर कारवाय केल्ली आसा. आनी हे मनीस हेच जातीचे म्हणजे हेंकां धर्म आनी कितें कांयच ना तेंकां, फकत झगडी लावपाचे. आनी क्रिस्तांव भितर, हिंदूवा भितर आनी मुस्लिमां भितर हे तंटो भेदभाव करपाक हे मनीस हांगर आयिल्ले आसात. तेन्ना जाता तितले बेगीन हेंचेर आवड घालून ताका अरेस्ट करून ताका भितर उडोवपाचें आनी आमकां कितें तो आमचे क्रिस्तांव कम्युनिटीक न्याय दिवपाचो.